सेकंड फुडें मेळ आमी गणपती फुडें जाल्यार स्पॉटाचो वता. लास्ट इयरूय कंप्लेनी केलेली व्हिडिओ काडलेले ह्या वॉर्डान कंप्लेनी केली पण तुमी एक्शन काय होईना. आमकां ह्या वॉर्ड गणपती गाडीन बुडोवंक पडला. कंप्लेंट मातशी लेट जाली लेट जाता 4 दीस पयलीं जाता कंप्लेंट जाल्या. माझा 8 दीस पयलीं कंप्लेंट केला 4 दीस पयलीं. ह्या वर्सा आमकां गणपती आमचो घाणीन बुडोवंक पडलो. इतकी वर्सां बुडयता पण ह्या वर्सा कंप्लेंट दिवनी आमकां घाणीन गणपती म्हणून पडलो. केमिकल खंय सोडटा ते पळोवन पळय फाटल्यान पळोवंक गावता तुमकां. कोणा कडेन भाऊ थंय राव मरे मस्ती के पास आता है जरा मुर्गी का वो पखना खना फेंकते ते पावसाला गाव बंद झाला आणि प्लस सगळे स्कॅपाचे सगळे भांगा उडयतात व्हळ WD बरोबर केमिकल आता पावस पडला व्हावन गेला आसता तेंचें केमिकल म्हटल्यार तो आतां आमच्या फुड्यान काय सोडचो ना न्हू. आतां हें इतलें सोडटा म्हणजे केमिकल लिचींग जालेंच न्हू. हेका आतां कोणाचो हें आसा एक म्हाका सांग. आतां जर सपोज आमी एक स्क्रॅप यार्ड घालता जाल्यार ताका कोणाचें परमिशन जाय? पयलीं तांकां लोकल बॉडीचें लोकल बॉडीचें परमिशन जाय. हां सो लोकल बॉडीचें तांकां परमिशन ना. हांगा पळय हेल्थाचो रिपोर्ट आसा. ओके हांगा हेल्थान रिपोर्ट हें केला 20 तारखेर. तेंच्यान क्लियर कट बरयला अबाव नेम पर्सन कुड नॉट प्रोड्यूस एनी वॅलीड डॉक्युमेंट इश्यूड बाय द एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी टू कंटिन्यू रनिंग द बिजनस. ओके आनी सगळें तेंच्यांनी कितें कितें घातलां पळय लेबरर्स वर्किंग एट स्क्रॅप यार्ड रिजायडिंग नियर द स्क्रॅप यार्ड एंड नो सेप्टीक टँक सोक पीट हॅज बीन मेड अवेलेबल फॉर द लेबरर्स. इट वॉज लर्ड फ्रॉम द ओनर द लेबरर्स गोईन ओपन एंड आन्सर द नेचर्स गोवन द स्क्रॅप यार्ड. ओके हर्ट्स आसा तें बरयलां. स्क्रॅप यार्ड पोटेन्शियली ब्रिडींग सायट आसा. प्लास्टीक वर फावंड विदाउट कवर. सो हें सगळें आसा पळय. आतां नो बर्निंग ऑफ वेस्ट एट टायम ऑफ इन्स्पेक्शन तेन्ना नासलें पूण हांगा पळय ते कशें दिसता तें अर्बन हेल्थाचो. ओके सो तेंच्यांनी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. सो हें इतलें जर जाता आतां तुमी एज अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमचो प्रोएक्टीव आतां जेन्ना आमी ट्वीट करता आमी जेन्ना फोटो घालता तेन्ना तुमी मॉनिटर करिना बाबा कोण कितें घालता आनी तुमकां टॅग करता ते आनी हे सगळें ही न्हंय आतां हें जें कितें व्हाळ आहा पळय नाली स्ट्रीम आहा ही बाबा स्प्रींग वाचोवपाक जाय. पोल्युशन आमी कंट्रोल करपाक जाय. तुमचें नांवूच डिपार्टमेंटाचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो आमी कंट्रोल करपाचें काय तुमी कंट्रोल करपाचें? कितें मेन कितें आसा तेजी आमकां फॅसिलिटी कितें ती पळोवपाक जाय. फॅसिलिटी ते न्हू हे आयचो विशय न्हू. हे जे व्हडले एका रातीन येवंक ना. तुमकां हें दिसोकूच ना आतां हें पोल्युशन जाता तें वाटोवपाक जाय म्हणून. म्हणजे तुमी न्हिदो ना ऑफिसान कोण तरी दुसरो कंप्लेन करतलो आनी तुमी एक्ट करतले. तशें न्हू पूण हें आसा कितें आमकां तें पयलीं लागतलें आमकां पयलीं पळोवचें पडटा तेंचें कितें लागतालें लागतलें एक्टिविटीज लागना. हें पोल्युशन तुका दिसता काय ना? हांगा तुका विचारता हें पोल्युशन दिसता काय ना? ते जळयला ते दिसता काय ना तुका? ते डॉमेस्टीक कितें करता ते डॉमेस्टीक न्हू हें पोल्युशन तुका आतां ह्या न्हय ह्या स्प्रिंगाक हें पोल्युशन दिसता काय ना तुका? पोल्युशन जाला काय ना इतलेंच सांग. आमकां सॅम्पल घेवचें पडटा. सॅम्पल घेतलें ह्या तुका सॅम्पल घेवपाक जाय. ह्या तू कळना हांगा कितें आहा तें ना तें सॅम्पल सांगा तुका. हें तुका दिसता काय ना? आतां हांगा कचरो आहा काय ना स्क्रॅपाचो सगळे बाटल्यो बिटल्यो आहा काय ना? हांगा सगळो रबर हें तें सगळें आहा काय ना? हे पोल्यूट करतलें काय ना? हांगा थर्माकोल आहा काय ना? हो पोल्यूट करतलो काय ना? तुज्या हितून सांग म्हाका हे पोल्यूट करतले काय ना ते. सॅम्पलाचे गजाल सांगू नाका म्हाका. तूं म्हाका सॅम्पलाचे फुडलें सांगता पूण हे गजाली जे हांगा उडयला हे वॅलीड आसा? हे उडोवपाक हें आसा? मेळना. सो हे पोल्युटींग आहा काय ना? ना ना म्हाका एक सांग ना म्हाका इतलेंच सांग तुज्या नॉलेजीन तूं कितें शिकला आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कामाक आहा जाल्यार हे थर्माकोल हे बाटल्यो हे रबर हे जे आहा ना पूण हे गजाली पोल्युटींग कितें ना? हे गजाली पोल्युटींग कितें ना? पोल्युटींग ते म्हणल्यार ते पोल्युटींग न्हू पूण ते अशें तांकां दवरूंक मेळना. सो दीस मिन्स आसा. सो हे जर आयज जर पोल्युटींग गजाली जर हांगा आसा दॅट मिन्स ऑटोमॅटीक जे उदक आमचें ते पोल्यूट जालें की ना? येस ऑर नो? पोल्यूट म्हणजे आमकां ते सॅम्पल घेतले आतां म्हाका हेका सॅम्पल घेवपाक जाय तुका.
एका सॅम्पल घेवपाक एका जाय घेवपाक जाय तूं सॅम्पल घेच रे सॅम्पल घेच नो प्रॉब्लम पूण हें म्हाका सांग हांगा तुका आतां हें चिंतपाक जाय हें कितें आहा तें तेका अशें इल्लीगल डंपिंग करूंक अरे मेळना सर हम जानवर येतात तो कचरा दे वो आप बात मत आपसे बात नहीं कर रहे हम हाँ? उधर से पूरा हे पळय हे आतां तुमी आख्खे लँड आतां जी आसा जमीन आतां जमनीचेर असो कचरो उडोवपाक भायर उडोवपाक हें आसा अलावड आहा अलावड ना तेंका प्रॉपर शेड आसता आसपाक जाय. शेडीनूच तेंच्यांनी ओके, यो. स्टोर करता मुंह फेंकते नहीं सब उठाई कर डाल इसको दे दे बात करो नानी से हें आतां हांगा उदकांत एक आतां हे बाटल्यो कसल्यो कितें कॅमिकल कोणाक देवाक खबर हे पळय या ड्रोन फोटो घे हांवें सगळे हे पळय हें कितें हेका तुका आनी पोल्युशन दाखोवपाक जाय आनी चिंतपाक जाय आनी सॅम्पल घेवपाक जाय हे गजालीक आनी सॅम्पल घेवपाचें उरलां म्युन्सिपाल्टीचो कोण हांगा आं हें कितें तुजें नांव कितें आमोण घर तुमी कितें म्हणून आसता जे ओके हेका परमिशन आहा हे स्ट्रक्चराक आं सो आतां हे कितलीं वर्सां जालीं हें स्ट्रक्चर हांगा हांवें मागीर कितें आहा तें हांवें कितें इन्स्पेक्शन करून फुडें कितें कारवाय केल्या हांवें लास्ट वीक इन्स्पेक्शन केलां हां. आनी आतां ते नोटीस तांकां सर्व जातली हां सो इतलीं वर्सां जेन्ना हांगा हें स्थायीक आसा येदें व्हडलें हें जाता बींग अ जेई जो इंजिनियर तुका हें दिसता काय ना नाल्यार तुमच्या मुन्सिपाल्टी हो येदो व्हडलो स्ट्रक्चर जाला तो दिसलो काय ना जाल्यार इतले दीस तुमी ओगी कित्याक रावले हें आमची आतां न्हंय पाड करून आमकां ते चिखलाच्या हेंच्या घाणीच्या हेंच्या हागा हागता मुत्ता तें उदक आमकां सकयल गणपती आमकां पावचें पडलें लास्ट 2 वर्सां तुमचोच हांगा MLA आसा तुमचीच हांगा हें आसा मुन्सिपाल्टी आसा सरकार नितळ गोंय नितळ गोंय नितळ गोंय करताले स्वच्छ भारत हो स्वच्छ भारत हें नितळ गोंय ही मुन्सिपाल्टी विकली हांकां भायल्या लोकांक हें कितें हें व्हडलो स्ट्रक्चर कसो जालो मुन्सिपाल्टी अजून मेरेन कित्याक उगी आहा येदो व्हडलो स्ट्रक्चर जाय सर तुमकां दिसूंक ना आमी कोण तरी जागृत लोक येतले ते कंप्लेन करतले आनी तुमी जागे जातले मागीर आनी जागे जायनात बेश्टे नांवान कंप्लेनी काडटा आनी स्ट्रक्चर कशें दवरतले तुमी आमचे कितें जालें प्रोसिजर आमी करता इतले दीस कित्याक तुमी हें करूं ना तर अरे गेल्या विकान हांवें इन्स्पेक्शन गेल्या विकाची गजाल हे 3 वर्सां कितलीं वर्सां 10-20 वर्सां जाली देवाक खबर कितलीं वर्सां आहा ते तेंच्यांनी लास्ट टायमूय तुमकां कंप्लेन केल्ली की आमकां उदक बाद जाता आनी चवथी गणपती बुडोवंक मेळना म्हणून तेन्नाय तुमी कांय एक्शन घेवंक ना आतां कितें तुका इन्स्पेक्शनान कितें मेळ्ळें तुमी सांग म्हाका ना हे आहा तें सगळें इलिगल आसा तें सगळें हांवें हें केलां रिकॉर्ड केलां आनी तेका नोटीस फावल घेतली सगळें इल्लीगल आहे तो ओनर कोण तीग जाण ना हे एक्चुली 3 जाण चलयता हा कोण कोण हांव आसा नांवां सांग कोण कोण ती नांवां सांग हो आसा मरे मिस्टर मोहम्मद खालीफ म्हणून खालीद हां. खालीद शाहीद हां. मोहम्मद खालिफाचें आतां हें ह्या मोहम्मद खालिफाक हांगा जर परमिशन ना काय ना इतली हांगा आतां लोक रावतात हांगा आतां तुमी जाणा स्क्रॅप यार्डान गोंयच्या सगळी कडेन बांगलादेशी मेळत आहा वाळपय मेळा बांगलादेशी आनीक खंय खंय बांगलादेशी मेळान कनेक्टेड वीथ स्क्रॅप यार्ड आतां ही जर हांगा ही लोक रावता हेंचें तुमी व्हेरिफिकेशन केलां मुन्सिपाल्टीन बींग अ मुन्सिपाल्टी हांगा तेंचें व्हेरिफिकेशन जालां हांगा कोण लोक रावता कित्याक रावता ते थंयसरूय हट्स घालून लोक रावता थंयसर तुमी इन्स्पेक्शन करतात आमी व्हिडिओ काडलेलो आमी सांगलेले आड्डोन आमी सांगता हांगा नाका नाका ते लोक येवन रावतात म्हणून अनआयडेंटिफायड लोक हे आतां लोक फाल्यां जर रेप करून गेले बॉम्ब घालून गेले गोंयचेर जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हेंचें आयडेंटिफिकेशन खंय आहा काय ते न्ही जोशुआचे वोटर कोण ते आमकां सांगा बाबा ते जोशुआन तांकां कार्डां दिला काय तेज्या बापायन दिला ती कार्डां दिल्यार आमकां कळपाक जाय कोणे हांगा कार्डां दिला तांकां जाल्यार नाल्यार तेंच्या कडेन आधार कार्ड आहा ती तुमी चॅक करपाक जाय अजून मेरेन तुमी कित्याक रावला आतां तुका आमी कंप्लेन करून आतां चवथीच्या पयलीं कंप्लेन जाला हेंचें जालां व्हेरिफिकेशन इतले गोंयान आयज क्रायम जाता कितें जाता हेचेर कोण कंट्रोल दवरतलो नोटीस किती दिसांची टोटल नोटीस कितल्या दिसान डॉक्युमेंट हे कर म्हणून सांगला प्रोड्यूस कर म्हणून सांगला नॉर्मली 15 days दिता हां आनी आतां 15 days जर दिवंक ना जाल्यार मागीर कितें करतले तुमी फुडें 15 days सपोज आमी जर रिपोर्ट जावन कारवाय करतले ही हांगा एक आसा आनी हांगा
हां दोनूय पळोवया. आतां हें लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, हांगा हे पळय हांगा हे डायरेक्ट तेंच्यांनी हांगा सगळें आमच्या उदकान सोडटात, न्हंयन सोडटात आनी होच BJPचो हो जो नितळ गोंय स्वच्छ भारताचे जे गजाली CM थंय बसोन करतात कॅबिनान आनी तेजी जी डिपार्टमेंटां आनी तेंचे जे आयज म्युन्सिपाल्टी आपल्या कंट्रोलान ना म्हणटात ते अक्षरशः न्हिदल्या. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो फक्त कंट्रोल करता हे मायग्रंट जे इलिगॅलिटी करता पळय ते तांकां ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंट्रोल करता. आनी सेकंड ही म्युन्सिपाल्टी तर बीग गई हे कोणाक सांगपाची गरज ना. ही कोणाच्या हातीन पडले आनी कोण ती चलयता हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. हे पोल्युशन इतलें जाताना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स आनी तेजे डिपार्टमेंट आनी तेजो मिनिस्टर हो सगळे ओगी आहा. लोकांनी कंप्लेंट घालचे पडटा. गोंयान आयज कितलीशीच स्क्रॅप यार्ड आहा जेचेर एक्शन घेयना आनी सगळे ब्रिडींग ग्रावंड फॉर रोहिंग्याज आसा. फाल्यां हांगा टेररिस्ट येतले आनी कोण येतले आनी हेका रिस्पॉन्सिबल हे ऑफिसर आहात. कित्याक हे ऑफिसर आपली ड्युटी सारकी करिना. हेंकां जागोवचें पडटा. हे जे व्हडले स्क्रॅप यार्ड जर दिसना न्हू ऑफिसरांक जाल्यार तुमी कामां सोडून घरा बसा. यू आर नॉट फीट टू टेक सॅलरी. आमचे टॅक्स पेयर आमी घाम गळयता ते पयशान तुमी सॅलरी घेतात आनी ही पार्ट घालतात गोंयची. तुमी फक्त ऑफिसान बसोन कॅबिनान थंय खुर्च्यो तापोवपाचें इतलें काम तुमी बरें करतात. हांव गोंयची पार्ट घालून दवरल्या सॅलरी घेवन बोनस घेवन आनी इन्क्रिमेंट घेवन 7th पे मेळटा मरे तुमकां. हें चलयता तुमी गोंयचे आमचे पार्ट घालपाक. हेंकां विचार आपके पास कार्ड है? हाँ है, हाँ कौन सा कार्ड है? आधार कार्ड है हाँ और ये पुलिस कार्ड है, हाँ। सब है। हाँ दिखाओ. वोटिंग कार्ड है। वोटिंग कार्ड है. ऐकले? ऐक वोटिंग कार्ड है. हम लोग का जितना नहीं बचता, हम लोग का 40 साल हो गए। हाँ 40 साल इधर ही है. इधर ही है हम लोग। हाँ आता यांच्या तोंडान तुम्ही ऐकाय 40 वर्सां हांगा इल्लिगली रावतात. 40 वर्सां म्हटल्यार जोशुआचो बापूय आसतलो त्याच्या पयलींच्यान म्हाका दिसता. आनी म्युन्सिपाल्टी न्हिदोन आहा, म्युन्सिपाल्टी सुशागाद आहा. हे गोंयची आयज आमचे जे हे गजाली सांगतात, व्हडले व्हडले गजाली सांगतात, नॅशनलिझम, कॉन्स्टिट्यूशन, कायदे, हे ते कायदे, हे कायदे करतात, कायदे हाडटात आनी हांगा आमकां फोंडान घालतात. अशें ब्रिडींग ग्रावंड हेंच्यांनी केल्ले. हेंची तोंडात पळया. हे फाल्यां कसलो क्रायम करून आनी कितें करून वयतले कोणाकूच खबर ना. ही आमची गोंयची परिस्थिती. आनी लोकांनूय जागे जावपाक जाय. हे येदे व्हडले साम्राज्य हेंच्यांनी केला, करोडांचे साम्राज्य केला पळय. हे साम्राज्याक हे सपोर्ट कोण करता? हीच BJP. ही हिंदुत्वाची गजाली करता, हीच BJP तांकां सपोर्ट करतात. हेच आमदार, हेच कावन्सिलर तांकां सपोर्ट करता आनी हे ऑफिसर तांकां सपोर्ट करतात. जे ऑफिसर न्हिदोन आसात, जेंची ड्युटी आसा हांगा एक्शन घेवपाची, ते ऑफिसर हांगा काम करिना. हांव ह्या ऑफिसरांच्या घरांतल्या फॅमिली मेंबरांक सांगपाक सोदता, तुमी तुमचो घोव आसा, कोण बापूय आसा, कोणाक तांकां सांगा गोंयांक लागून काम करा म्हणून. ते बेश्टे वचून खुर्च्यो तापोव नाका म्हणून. कित्याक आयज आमकां ह्या ऑफिसरांक लागून आयज आमची पाड पडल्या. हे ऑफिसर आयज घरान न्हिदोन आसात, हांकां प्रोटेक्ट करतात म्हणून आयज गोंयची पाड पडले. हे मिनिस्टरूच सोंपयता अशें न्हय, ऑफिसरूय आयज गोंय सोंपयतात. दाखयत तुमकां यो सैर करया फुडें कितें आहा तें. मेडिकल आ रहे हैं हे उलपायतात वायर. वॉकचा बायोमेडिकल वेस्ट. हे पळय बायोमेडिकल वेस्ट हांगा आहा पळय. ही वखदां हांगा बायोमेडिकल सगळें जें आहा पळय तें हांगा आसपाक जाय. फोटो मार हेचो, नोट डावन कर. ही पळय वखदां सगळीं भितर वखदां आहा फाटल्यान. ओनर खंय हांगालो? ओनराक इन्फॉर्म करूंक ना? हां पूण तेका आतां खंय आहा तो विचार म्हजो. ओनर कितें रे? अभी गया है पंजी आ रहा है। आप कौन है उनका? मेरा लड़का है। आपका लड़का है? नाम क्या उसका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद. कितने टाइम से चल रहा है ये?
हम लोग हो या 40 साल से सर। या ये 40 साल से हाँ, ऐसे ही यही चल रहा धंधा, है? हम लोग का कंपनी का धंधा, आ रहा माल जा रहा हाँ, है। हाल रहा जा रहा है। परमिशन वगैरह कुछ लिया है? हम नहीं रहने तो आपका लड़के वो का। कहाँ से लाते हो पूरा कचरा? ये कचरा नहीं है, कंपनी का सेंटूर है, येडल है, इनोकियम का है, ये सब। कंपनी का जो वेस्ट है वो लाते हाँ हो? वो देते हैं। उसमें क्या देता है, लाइट छाट दिन के बेच देते हैं हम लोग। पूरा गोवा का लाते हो या इधर का? नहीं, इधर है, उधर है, वेरना में? खरोड़ी, बेरना, उधर। मतलब पूरा गोवा का लाते हो? हाँ, सब जगह का बहुत आदमी लाते हैं, इसी थोड़ी देर और बाद में आप क्या करते हो? ये उकर का है, साफ करके है, बंडल मार के दे देते हैं हम लोग। किसको देते हो? आता है कोई बंदे का खाया है। आता तांकां मातशें इन्स्पेक्शन जाता बीन म्हणून हे रिपोर्ट कळ्ळा मरे, म्हणून सगळें तेंच्यांनी क्लीन करून दवरला तेंच्यानी कळ्ळें. हांगा सगळे पडलेले पयलींच्या फोटोन सगळे ड्रोनाचे फुटे हेल्थान रिपोर्ट दिला डे टू डे येणार आहे म्हाजे कडेन ड्रोन फुटेज आहा. जाल तुका दाखयता हांव 3 म्हयन्याची 5 म्हयन्या पयलींची ड्रोन फुटेज दाखयता तुका. ड्रोन फुटेज दाखयता तुका गायल्या हां मागीर व्हिडिओ प्लस फोटो हा ड्रोना वयल्यान काडलेले. पूण स्क्रॅप यार्डाक परमिशन दिवपाक सद्या म्युन्सिपाल्टीन दिल्लें ना आनी स्क्रॅप यार्डाक म्युन्सिपाल्टी परमिशन थंय दिवपाक शकना विदावट अप्रुवल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. भितर प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट आहा, NGTची क्लियर कट ऑर्डर आसा. तूं खबर आहा काय ना NGTची ऑर्डर? हां आसा तुमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन पावला? NGTची ऑर्डर आसा जाल्यार ही 40 वर्सां जाली ती म्हणटा हांगा आसा जाल्यार तुमच्या नजरेन कोणें हाडूंक ना नाल्यार तुमकां दिसोंक ना? तेंची वोटींग कार्डां कशी जाली हांगा? हायट जाली न्हय. ह्या झोपडपट्ट्यांनी तेंची तुमी वोटींग कार्डां केल्यात आनी तांकां येदें व्हडलें साम्राज्य येदें व्हडली इस्टेट तांकां UB करपाक दिल्यात आनी ती सुद्दां आमच्या हांगा लोकल प्रॉपर्टीचेर आनी हांगा सगळ्या थंयचे एका हेच्या कुशीक व्हाळा कुशीक. आतां मोहम्मद खालीफ काय कोण आहा तेची फाल्यां आनी कोण खालीफ येतलो आनी कोण येतले? तो खंयचो कोण कितें चॅक केला तो बाबा बांगलादेशाच्यान येयला इंडियेचो तो आनी खंयच्या स्टेटीचो खंयचो कितें कोणाक खबर आहा? फाल्यां रेप आमच्या भुरग्यांचेर जाता, मर्डर आमच्या भुरग्यांचेर जातात, खून आमच्या आवय बापायचेर जातात आनी तुमी हें सगळें टॉलरेट करता. एज अ ऑफिसर तुमी आसपाक जाय, प्रोएक्टीव आसपाक जाय, पगार दिवपाक जायना. काडले काडू कामा वयले म्हणून अशें सुशागत बसून फाल्यां तुमच्याच भुरग्यांचेर रेप जाता तेन्ना बोव मारतले. हे पळय काय लीज जाला. हे पळय लिचिंग जाता. हे सगळें प्लास्टिकाचें हें सगळें कशें तें कॉम्प्रेस केल्या उपरांत लीच जाता. हांगा वासान रावपाक सुद्दां जायना. हे पळय हें दाखय तें दाखय कशें उदक लीच जालें सगळें कॅमिकलाचें. हें येदें व्हडलें कशें चलोवपाक दिता हें खबर ना. यहाँ का ओनर कौन है? हाँ आप कौन हो? आप ये है ओनर? तुमका परमिशन हा रहायचे? अप्लाय करून आम्ही 2 लाख भरत आहे. हाँ परमिशन ना आहे. परमिशन ना मग येदे व्हडले कशें रन जाता? विचारा तुमी ताका विचारा. जे यो फुडें यो. आमची ड्युटी न्हय विचारपाची. हां मागीर आमकां कित्याक इंटिमेट करूंक ना? आमी कंप्लेनर आसले मरे. हय आमकां कित्याक सांगूंक ना? एका लेटराचेर तुमचे तुमी केल्ले पळय
एमएलएन केल्लें त्या हेजेर हांवें इन्स्पेक्शन केलें तुमचें पूण लेटर तेजेरूय आमकां इन्स्पेक्शनाचे येवंक ना कित्याक पोल्युशन बोर्डाचे येयले तुमचे येवंक ना मागीर तुमी कितें इन्स्पेक्शन केलें आमकां कित्याक आमकां कॉपी इंटिमेट करूंक ना कॉपी हे करता आता सांगल्यार पण कॉपी ते न्हू तुमी इन्स्पेक्शन करतना आमकां आपोवपाक तेंच्यांनी कशें आमकां आपयलें तुमी कित्याक आपोवंक ना हेचो मिनींग म्युन्सिपालिटी खंय ना खंय तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता ते कितलो टायम जालो हें चालू आहा तुजें कितली वर्सां जाली झाली 40 वर्सां तरी. हां 40 वर्सां तूं चलयता विदाउट परमिशन हां 40 वर्सां तूं तुजें नेटीव खंयचो गांव खंयचो आमचे हांगाच बस प्लेस हांगाच आनी तेच्या पयलीं तेच्या पयलीं डॅडीचे आहा ते आमचे हांगाच युपीच्यान तुमी हांगा येयले गोंयान आमी हांगाच आमची आं तूं जालो रे जालो तो बरें आहा गोंयान जर जाला तूं न्हू आय गोंयान जाले जाल्यार गोंयकार जावन गोंयकार जालो हे पाड घालता तूं गोंयकार हे कितें केला तर हे कोणें घेता ते लिचिंग कोण करता पाड घालूंक ना कितें केला हे बरें केला हे गोंयचें कल्याण केला आमचे स्क्रॅप हांगा आसून फुडसून सुद्दां येता तेंच रे खंयचें न्हू येव रे तूं हांगा पाड घातले न्हू आमची न्हंयची सर फुडसून बिडसून येता सगळे ते बोलवायचे हे आमकां सांगू नाका आमी तुजें इन्स्पेक्शन करपाक येयला तूंय करता मरे तूंय रिस्पॉन्सिबल आहा तुमी तुमकां स्वता आयक starting point आमी स्वताक तुमकां गोंयकार म्हण नाका तुमी आमी गोंयकार न्हू हां गोंयकार न्हूच कित्याक असले पाड घालपाक तुमी एक्सप्लॉयट करपाक येयला हांगा पळय कांयच पाड करूंक यो मरे यो दाखयता यो यो पळयला आमी. यो 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 पाड घालूंक ना यो दाखयता यो यो रे दाखयता पाड घालूंक नाले यो दाखयता मरे पाड घालूंक नाले ते फुडें सुद्दां आसा ते गजाल नाका तुजें सांग तूं ते लोकांचे सांग ते लोकांचे आमी पळयतले ते लोकांचे आमी पळयतले ते टेन्शन तूं घेवं नाका तुजें सांग तूं आमी वाडान अशें काय घालपाक वचना आमकांय अरे कितें गोंयान आख्खे कितें केलें तर ते आमी ना हे आमचे ते सेपरेट आसा हे सेपरेट आसा अरे कितें हे तुजें सगळें लीक जावन खंय वयतले रे पावसान हे लीक जाना हे पॅड बॉटल हे प्लास्टीक उदक आसता भितर अरे बाबा तुजो थंय वास कसो पडला तो पळय ते उदक लीक जावन जावन ते उबाऱ्या उदकाचो वास येता हे तुझ्या व्हांवून एक डाऊन स्ट्रीम हांगा देवती आसा वयल्यान उदक व्हांवून वयतले ते खंय वयतले आता हे पावसाचेच उदक वयता न्हू आनी खंय उदक सोडटा आमी कितें पावसाचें उदक वयता आमी हांगा उदक तुजें आतां कसलो कसलो ह्या म्हाका सांग तुजें जें सेग्रिगेशन आहा पळय तूं कितें कितें हांगा हाडटाय कितें सेग्रिगेट करता सगळ्यान इम्पॉर्टंट एनजीटीची ऑर्डर कितें आहा ती जाणा तूं ते खबर आसा सगळे खबर आसा खबर आसतना हांगा तुमी पाड घालतात कित्याक करोडांचो हांगा धंदो करतात तुमी आतां चित्ता तुमी तशें नासता ते कितले सांगता ते कित्याक नासता कायदो कित्याक केला तुमी गोंयान हांगा झग मारपाक येयल्यात हांगा पाड घालपाक आमची हय आमचे न्हंयो पाड घालपाक हांगा वोटींग कार्डां करपाक आनी गोंयकार म्हणपाक म्हापशाची पाड घातल्यात पयलीं म्हापशेकारांनी तुमकां भाव 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 करून दवरल्यात मरे म्हणून ही पाड घातल्यात आनी तुमकां कार्डां दिल्यात सगळीं म्हणून पाड पडल्या गणपतीचो चिखलान बुडयल्या पूण म्हापशेकार जागो जायना थंय ही पाड पडल्या तुमकां फरक पडना गणपतीचो की तुमी गणपती पुजिना हा ते चिखलाच्या घाणीन गणपती पुडोवचो पडटा आमकां तुमच्या कॅमिकलान बुडोवचो पडले आमकां गणपती कितली वर्सां आतां बुडयतात आणि बीजेपी हिंदुत्वाच्या रिलिजनाची गजाली सांगता सर एका कितें नोटीस काडला तुमी फॉर इन्स्पेक्शन जावन इन्स्पेक्शन नोटीस रेडी आहा ती ना की इन्स्पेक्शन नोटीस न्हू शोकोज नोटीस कितें नोटीस काडला शोकोज नोटीस कितले दीस दिला आता माग करता एक्चुअली तुमकां आमकां तुमचे लेटर एकूच तुमचे मेळ्ळे एमएलएचे लेटर मेळ्ळे तेजेर आमी इन्स्पेक्शन केलें माझ्या पयलीं पावला पूण तेचे आसा दोनूय आसा आतां तुमचे मागीर पूण दोनाय हेंचे आमकां इन्स्पेक्शन येवंक ना तुमी इंटिमेट करूंक ना आमकां एमएलएकूय करूंक ना तेकाय करूंक ना जेंचे जीएसबी हेंच्यांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काय केलें आमकां एक वीक पयलीं केलें आतां वचून घे ती हाडून दी सांग हाडून दे म्हाका तुका हांव हे करता मरे केन्ना जातली ती तुका हे करता माफ करता धाड धाड कित्याक हांवें कंप्लेंट दिली चवथे पयलीं दिल्ली अजून म्हाका कित्याक काय तुमचे आनी हो स्ट्रक्चर लिगल आहा तेजो स्ट्रक्चर ते घेतला ना स्ट्रक्चर लिगल आहा घेतला ते बरें आहा सगळो स्ट्रक्चर तो सगळो फुल बंगलो घातला टेप बीन घेवन मेजले सगळे मेजला सगळे फुल रिपोर्ट जाता आनी आमकांय धाड एमएलएची कंप्लेंट आहा आनी आमी जर सॅटिस्फायड ना न्हू आमी परते मागतले हा पयलींच सांगता हे जे व्हडले बंगले हांगा इलिगल जावपाक आमी दिवपाचे ना हेंचे आमच्या कुस्ताचेर ते तेंचे
ते तुम्ही आता फॅक्टरीतले बी हाडटात आमचे काय प्लास्टीक तो बायोमेडिकल ते आमचे एका सांगा रिपोर्टर हॅलो मधल्या रोड गेला तसं. वाटे रावलो म्हणून ब्लू टी शर्ट घालून करू शकता कोणाक करता ब्लू टी शर्ट प्लास्टिक पडला ते आमचे म्हणजे ते कोणाक हे दाखय उदक दाखय कशें बाटल्यांचे कसले लेवलाचे हांगा उदक येता ते पळय ते कसले उदक ते थंय दाखय थंय दाखय तुमचे आमचे न्ही महाराष्ट्रान जाता महाराष्ट्रान ते हांगा लायसन ना तुम्ही हांगा बेलिंग करून हांगा धाडटा आमकां लायसन ना म्हणून आमी थंय लायसन काडून थंय धाडटा ते आमी लायसन बी सगळे आसा म्हाजी फॅक्टरीन पोलीस थंय हा महाराष्ट्रान हा थंय हा हांगा कित्याक घेवंक ना हांगा आमी कलेक्ट करता आनी थंय धाडटा तेच रे हांगा 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 मेळना लायसन साहेब. हांगा लायसन ना थंय लायसन महाराष्ट्रान लायसन घेतल्यात गोंया हांगा कितें जाला गोंया हांगा आमदाराच्या चेड्याचो आनी न्यू आमदार आनी म्युन्सिपालिटी हात दवरलो की जालें मेळना म्हणून घेवंक ना घेव तेच न्हू रे घेव हांगा जेन्ना तुका धंदो करपाक जर लायसन मेळना धंदो करपाचो न्हू सिंपल कलेक्ट करता आनी फॅक्टरी कलेक्ट करता रे पूण हांगा तूं दवरता न्हू हे कलेक्ट करून तूं डायरेक्ट धाडिना हें इतलें कितें मागीर हें तुका अलावडूच ना न्हू ते खबर आसा अलाउड ना मागीर खबर आसतना तुमी हें करतात कित्याक तुमकां म्युन्सिपालिटी वाटेन सेटिंग केल्लें हफ्ते पावता काय ना सेटिंग ना जाल्यार हें चलता रे कोणाक सांगतात रे तुमी आमचे हप्त्यार चलता. हफ्त्यारूच चलता म्युन्सिपालिटी हफ्त्यार चलचें ना कोणाक सांगता ते म्हापसाच्या म्युन्सिपालिटीच्या सांगत नाका 40 वर्सां तुमकां एक बंगले बांदपाक दिला ऑफिसर न्हिदले आनी कॉर्पोरेटर न्हिदला MLA जाल्यार तो सोडून दितो आसा काय ना तो देवाक खबर तुम्ही वेस्ट कलेक्ट करता ऑल ओव्हर इंडस्ट्री जाता इंडस्ट्री हिंदुस्तान ते आपण दिल्ली मध्ये जंगल हिंदुस्तान यो तू यो तू यो हे केला सॉलिड वेस्ट प्लांट तेजल्ले हे केला तेचे नंबर आहे हा एका हाऊस नंबर आपण सगळ्याचे सारखे हे वयर सगळे सगळ्यांके बांधला ते इन्स्पेक्शन केलं आम्ही हा. हांव घालता सगळे इतल्यान करतले मागीर हा गोंयकाराक एक म्हापसान रूम काडटलो जागो ना आनी हे कितें हा बिंग ऑफिसर मात तरी काळजान एक मात तरी गोंयकारपण हा काय ना उरला काय ना तुमच्या म्हापसाची पाड घातल्यात मरे तुम्ही पाड घातल्यात अक्षरशः पाड घातल्यात अँड यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल हा नॉट ओन्ली कॉर्पोरेटर ते कावन्सिलर बोलला तेच न्हू यू पीपल आर व्हेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॅच तुमकां कितें फावरान जॉब लागलो की जालें आनी काय ना मागीर ते कोण लागला त्याच्या आयटम सुशागत रावपाचें हें कर तुजें तूं बिंगा जे तुमी तुमचो प्रो एक्टिवनेस जाय बाबा खंय इलिगल चलता कितें चलता तें तुमी कांयच बरयनात मरे केन्ना 40 वर्सां हे व्हडलें स्ट्रक्चर हांगा रावता आख्खी आमचो स्प्रींग काबार करता गणपती चिखलान बुडोवचें पडटा आनी तरी तुमी ओगी हा वयल्यान कंप्लेंट लास्ट इयर कंप्लेंट गेला आम्ही कितें आतां म्हाजें हांवें कितें काम आहा तें केलां. आतां जेन्ना MLAच्या आनी आमी हे प्रेशर लायलो तेन्ना MLA जावचो पडलो आमकां हें करपाक आमचो MLA घालचो पडलो असेंब्लीन हें मोडपाक आनी आतां हें कंप्लेंट घालपाक हेच्या पयलीं कोणूच ना मरे 40 वर्सां वोटींग कार्डां तुमी वाटल्यात तांकां
आनी मागीर हांगा CM स्टेटमेंट दिता, भायले येतात, बांगलादेशी येता. बांगलादेशी कोण आहे? हेंचे वोटींग कार्ड हेंचे चॅक केल्यात खंयचे ते? मोहम्मद खालीफ खंयचो आनी कोण तो खालीफ खंयचो, हे खान खंयचे कोण ते चॅक केल्यात तुमी? मागीर हाडटात बांगलादेशी येता करून. हें सगळें करपाक आमचो एकटो फ्रेंड करता, इंडस्ट्रियल इस्टेटान करता, हें सगळें करता. तेका कितले नॉर्म्स आसा, कितले तेका प्रोसिजर आसा ते दवरपाक, ते कितें तरी आसा तेका सिस्टम आहा कितें करपाचें, कशें करपाचें, सो दॅट एनवायरमेंट डॅमेज जावपाक जायना. ही रीत न्हू, हें न्हू. स्टोरेज बी सगळें ते दिसना. खूब गजाली आहा तेका नॉर्म्स कमी ना म्हणून तेंका परमिशन मेळना, कित्याक तेंच्या कडेन कांय नाच न्हू. आनी न्हंय तेकोन आतां स्प्रिंगाक तेकोन आमच्या व्हाळाक तेकोन पेरेनियल व्हाळ तो खंयचेच डिपार्टमेंट WRDक पडलेले ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पडलेले ना, म्युन्सिपाल्टीक पडलेले ना, विश्वजीत राणे TCBक पडलेले ना. सगळे आप आपली सेटिंगां केल्यात आनी सुशागाद आहात. यो सकयल यो तो एक फाटल्यान बंद केला कितें म्हणटा त्या हाडीचो बंद केला मार्गो. ओपन करला तेका तो मेन तो आहा तो. सुशेगाद रे ना लोक ओपन करून हे उदक आता हे रिकार्ड हे दाखय, हे इम्पॉर्टंट. हे जे सगळें उदक प्लास्टीकचे लीच जाता, हे जे लीच जावन हांगा जे वयता हे सगळें ग्रावंड टेबलाक वयता भितर. हे आमचो जो ग्रावंड वॉटर, आमचो जो एक्विफर आसा, पोना जे आमचे उदक साठटा तेतूंतल्यान आमचे न्हंयो, आमचे बांय, आमचे स्प्रिंग आसा पळय जे रिचार्ज जाता, तेतून हे डायरेक्ट वयतात. आनी हो सांगता हांगा पोल्युशन जायना म्हणून. हेणे आमकां शिकोवपाचें न्हू, हे फक्त येयल्यात हांगा गोंय लुटपाक, पयशे करपाक. हांव गव्हर्नर साहेबाय कडेन मागता की जे मायग्रंट आयज गोंयान येयल्यात आनी तांकां आमी इन्क्लूड करपाक जायना, तांकां आमी गोवा फॉर गोंच आसपाक जायना. जे आयज येयला ते गोंयची पाट कित्याक घालतात, असले इल्लिगल स्ट्रक्चरां कित्याक उबी करता, हेचेर हांव मागता गव्हर्नर साहेबा कडेन की तेणी इन्क्वायरी सेटअप करची, डायरेक्शन दिवचें गव्हर्मेंटाक, सरकाराक की तेंच्यांनी कंपल्सरी हे जी गोंयान आयज इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड आसा, भितर बांगलादेशी आयज कितलेशेच काम करतात, हे CMान म्हटलेलें आसा, प्रूव जाल्लें आहा. सो हेचेर खंय ना खंय तरी कारवाय जावपाक जाय. आमची गोंय आयज जे आयज पोल्यूट जाता, आमचे न्हंयो, आमचे व्हाळ, आमचे स्प्रिंग, तेजेर खंय ना खंय तरी एक्शन जावपाक जाय. WRD डिपार्टमेंट न्हिदोन आसा, म्युन्सिपाल्टी न्हिदोन आसा, हांगासले ऑफिसर न्हिदोन आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तर कांयच ना. गोंयकाराक त्रास करपाक मात सामकी सगळी डिपार्टमेंटां, गोंयकाराक जर बारीक हॉटेल घालतलो, गाडो घालतलो जाल्यार सगळी डिपार्टमेंटां रोखडी पावता. पूण येदे व्हडले इल्लिगल जाता पळय तांकां ते दिसना. कित्याक? हात गरम जातात आनी कांयच ना. हात जितली गरमी जाता, बोल्साची गरमी, हाताची गरमी, तितले तोंडाचे टेप तेंचे उरता. आनी गोंयकाराक गरम करपाक जायना, हात गरम करपाक जायना, बोल्सां गरम करपाक जायना, म्हणून गोंयकाराचेर कंप्लेन येतात आनी गोंयकाराचे सगळे डेमोलिश जाता. आमचो गोंयकार जर एक असले पेरेनियल स्प्रिंगा सायडी वॉटर बॉडी कडेन जर कितें बांदतलो जाल्यार ताका 1000 तरेची परमिशन लागता. हांकां परमिशन लागना. 40 वर्सां म्हणटात. म्हापशेकारांक सांगपाक सोदता स्पेशली, जे म्हापशेकार आयज हिंदुत्वाचे गजाली सांगतात, जे BJPचो गोंयांत पट्टो घालून भोंवतात, हेच्याय पयलीं भोंवताले, तांकां सांगपाक सोदता आयज जरी पाड पडल्या जाल्यार तुमकां लागून पाड पडल्या, आनी कोणाक लागून न्हू. ह्या कावन्सिलरांक तेंच्या फाटल्यान नाचपाची तुमकां संवय जाल्या, ह्या आमदाराच्या फाटल्यान नाचपाची संवय जाल्या, आनी हे सगळें पाड घातल्यात तुमी. ते तुमच्या खुस्ताचेर आयज दादागिरी करतात, तुमच्या खुस्ताचेर जिखोन येतात, आनी असले मोहम्मद खालीफ आनी हे कोण कोण आहा पळय, तेंची सोर्स अननोन आहा, खंयच्यान येयला, कित्याक येयला आनी केन्ना हांगा गोंयान येयल्यात ते. सो तांकां हांगा पोसतात आनी कांय करिनात. फाटल्यान देवा ही सिडी आहा, ही पळय, ही आतां आमच्या गणपती सिडी हांगा. मनोज बाब, तुम्ही आयज
तुमी आज इन्स्पेक्शनाक हांगासर येयल्या कितें म्हणून इन्स्पेक्शन कित्या खातीर स्टार्टिंगच्यान मातशें डिटेल सांगा. आमी आमचे रोहन सालगांवकर आमचो म्हापसा कोऑर्डिनेटर आहा तेणी आमी जेन्ना ह्या इन्स्पेक्शनाचेर जेन्ना एक इश्यू जालो की चवथी कडेन थंयसर गणपती बुडोवपाक सकयल लोकांक प्रॉब्लम जातालो. म्हटल्यार हे जे घाणीचें उदक सकयल पावता ते घाणीच्याच उदकान सकयल हांगा कुचेली स्प्रिंग आसा फेमस, ते स्प्रिंगीन वयता, स्प्रिंगीच्यान ती सकयल तळ्यान वयता, हेतून वयता, शेतांनी वयता आनी थंय गणपती बुडयतात. सो तेका लागून आमी एकठांय जाले, आमी कंप्लेंट केली, चवथी पयलीं कंप्लेंट केली. मागीर आमी विरेश आमचो MLA आसा विरेश बोरकर त्याच्या नांवान कंप्लेंट केली की हांगा इल्लीगल स्क्रॅप यार्डां आतां आनी ती हांगा सगळें पोल्युशन करता म्हणून. सो चवथी पयलीं कंप्लेंट जाल्ली. मागीर म्युन्सिपाल्टीन एक इन्स्पेक्शन केलें. म्युन्सिपाल्टीन इन्स्पेक्शन केलें तें आमकां तेंच्यांनी कळोवंक ना. हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेल्थ म्हापसा हेल्थान हेल्थ ऑफिसरान हांगा हें केलें, इन्स्पेक्शन केलें, तें आमकां तेणी कळोवंक ना. दोगांचे आतां एकट्याचो रिपोर्ट आमच्या कडेन मेळ्ळा. आतां जो हेल्थ रिपोर्ट मेळ्ळा भितर क्लियर कट तेंच्यांनी बरयला की the above named person could not produce any valid document issued by the appropriate authority to continue running the business. त्याचें नांव आसा मोहम्मद कालीफ. हो मनीस चलयता. जेन्ना आमी आतां विचारलें सांगता ते 40 वर्सां तांकां जाल्या म्हणून हांगा. आतां हांगा आयज गोवा पोल्युशन बोर्डाचो ऑफिसर हांगा येयल्लो आसा, म्युन्सिपाल्टीचो JE हांगा येयल्लो आसा. आयज इन्स्पेक्शन आसलें गोवा पोल्युशन बोर्डाचें. तेंच्यांनी विरेशाच्या लेटराचेर आमकां हांगा नोटीस धाडली की इन्स्पेक्शन आसा तुमी येवचें म्हणून. सो आमी आयज हांगा येयला. हांगा जर पळयतात हांगा एकूच न्हू, हांगा 2 की 3 स्क्रॅप यार्डां आसा. सो भितर सगळ्या तरेचो तेंच्यांनी वेस्ट घातल्या. भितर बायोमेडिकल वेस्ट सुद्दां आसा आनी तेका तेकोनूच आमची हांगा स्प्रिंग आहा. सो हें इल्लीगल स्ट्रक्चर जाल्यार तांकां विचारलें जाल्यार ते डायरेक्ट सांगता आमच्या कडेन परमिशन ना म्हणून. आनी परमिशन आसपाकूच शकना कित्याक NGTची ऑर्डरूच तरी आहा. NGTच्या ऑर्डरी प्रमाणे हांगा तुका परमिशन मेळपाक तशी इजी ना. तुका परते प्लास्टीक एंड वेस्ट मॅनेजमेंट आहा तेचेंय परमिशन घेवचें पडटा. अशी डिफरंट परमिशनां आसा. ती परमिशन तुका हांगा मेळपाक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आसा. आतां तो हांगालो जो कोण ओनर आहा पळय तो म्हणटा आपलो एक कुडाळाक एक प्लांट हे आसा म्हणटा स्क्रॅप यार्ड, तेतून तेजें परमिशन आहा. म्हणजे हांगाल्यान तो थंय व्हरता, थंय सगळें परमिशन काडून तो रावला. पूण गोंयान हांगा इल्लिगली तो धंदो चलयता आनी हेका प्रोटेक्शन म्युन्सिपाल्टी दिता, हांगालो आमदार दिता आनी हांगाले बाकीचे कोण आसात पळय तेंचे ते लोक तांकां हांगा प्रोटेक्ट करतात. ना जाल्यार येदो व्हडलो स्ट्रक्चर 40 वर्सां हांगा उरचो नासलो, येदी व्हडली इल्लिगलिटी हांगा चलची नासली. जी BJP हांगा नितळ गोंयचे गजाली सांगता, स्वच्छ भारताचे नारो लायतात आनी व्हडले व्हडले एड करता तांकां सांगपाक सोदता. हांगा तुमी जी आयज पाट घातल्यात, हांगा जी आमचे नितळ गोंयच्या नांवान हांगा गोंयची जी पाट घातल्या हेका BJP रिस्पॉन्सिबल आहा. कित्याक हांगा जो MLA आहा तोय BJPचोच आहा. TCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो ह्या गजाचेर ओगी आमकां कितले फावट फॉलोअप केले. विरेशान ताका मेसेज केले, विरेशान ताका फोन केलो जाल्यार तेजे फुडें एक्शन अजून मेरेन जावंक ना. अशी कितलींशीं स्क्रॅप यार्डां विश्वजीत राण्याच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्याच्या थंयसर 70 थंयसर एक स्क्रॅप यार्ड मेळ्ळें, भितर बांगलादेशी मेळ्ळें. तेंच्यांनी मागीर 2 दिसान ते स्क्रॅप यार्ड खाली केले आनी ते खंय तरी पळ्ळे. आतां अशीच स्क्रॅप यार्डां गोंयांत कितलीं आसात. स्क्रॅप यार्ड कलेक्टर बांगलादेशी आसतात म्हणून पुलिसांचो रिपोर्ट आहा. आनी हें सगळें चल्लें आसतना हांगा ही स्क्रॅप यार्डां कशी दितात. कितली स्क्रॅप आसा हांगासर? हांगा आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ही लायनीक 3 आहा. पूण जर आमी मातशे फुडें वचत तो रोड क्रॉस करीत जाल्यार कोलवाळे ऑलमोस्ट 56 कितें 60 स्क्रॅप यार्ड आहा. हेचेर आमी कलेक्टराक बरयल्ले, हेच्याय पयलीं बरयल्ले. आतां परते आतां आमचो MLA आसा जो MLAच्या नांवान ऑलरेडी आमी कलेक्टरा कडेन उलयल्ले आसा. आतां परते कलेक्टराक बरयतले. ह्याय स्क्रॅप यार्डाचे आमी कलेक्टराक बरयल्ले आसा आनी कलेक्टराक फूल रायट आसा हे डेमोलिश करून घेवपाक. पूण आजून मेरेन कोणूच तांकां डेमोलिश करिना. कित्याक त्या कलेक्टर कित्याक करिना आमकां खबर ना. पूण हे पॉलिटिकल पार्टीज ना पॉलिटिकल जे कावन्सिलर्स आहा हे करिना. कित्याक बिकॉज ऑफ वोट बँक आनी तेंची बॉल्सांनी हात गरम जावपाक जाय म्हणून हे डेमोलिश जायना. हांगाले इतलेच रिस्पॉन्सिबल हे कावन्सिलर आहा, तितलेच रिस्पॉन्सिबल हांगाले जे ऑफिसर आहा, गोवा पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिसर जाले, WRDचे ऑफिसर जाले, नाजाल्यार जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे नाजाल्यार म्युन्सिपाल्टीचे ऑफिसर, हे सगळे ऑफिसर इतलेच रिस्पॉन्सिबल आहा जितले बाकीचे लोक आहा. कित्याक ते आपली ड्युटी सारकी करिना. WRD जेन्ना आमकां उदक गोंयान आयज नासता, नळाक उदक नासता, आयज आमचे न्हंयो सगळे पोल्यूट जाले. जर तुमी एवरी वॉटर बॉडी जर तुमी पोल्यूट करपाक लागले जाल्यार आमकां गोंयकारांक उदक उरपाचें ना. आम्ही पहिला आता 2 महिने झाले फाटल्यान जी तुम्ही म्हटलं पळय कुचेलीची एक स्प्रिंग आहा, एक झर आहा जी फेमस, ती झर किती वर्सां जाली सध्या मेंटेन ना. हो जो स्क्रॅप यार्ड सगळो कचरो येता पळय तेतून येता. आमी फाटीं हो इशू हायलायट केल्लो की सगळो कचरो येयला पळय तो थंय येयला आनी फाटीं 1.5 म्हयन्या पयलीं जी निस्ती आहा सगळी ती मेल्ली. एक्झॅक्टली. कित्या खातीर मेंटेन जायना? मेंटेन जायना म्हटल्यार कशें आहा की जे ऑफिसर आहा ते ऑफिसर आपली ड्युटी करिना आनी बिकॉज वोट बँक पॉलिटिक्स जे चल्ले, वोट हांकां जे मायग्रंटांचे जे वोट बँक आसा ती वोट बँक खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून तेंचेरूय दबाव आसता की तेंच्यांनी एक्शन घेवची न्हू म्हणून. सो हें सगळें मेळोन एकामेका वांगडा मेळोन ऑफिसर्स आनी पॉलिटिकल पार्टीज आनी तेंचे जे लिडर्स आसा ते सगळे मेळोन ही गोंयची पाट घालतात. सो आमी
एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आमचो जो MLA आसा आमच्या कडेन जाता तितले आमी कंप्लेंट्स फायल करतले. हेंच्यांनी हेच्या पयलीं आमकां लायटली घेतले. आतां आमचो इलेक्टेड मेंबर आसा त्याच्या थ्रू ही कंप्लेंट जाल्या म्हणून ही एक्शन जाल्या. म्हणजे जर सादो मनीस जर कंप्लेंट घालीत ना सादो मनीस जर हांगा करीत जाल्यार ताका व्हॅल्यू ना. एका ऑफिसरूय केअर करिनात, एका सरकारूय केअर करिना. सरकार तुमच्या दारी म्हणून फक्त लोकांक फटयतात. आमी जेन्ना लोकांच्या सरकाराच्या दारार वयता तेन्ना आमकां हे केअर करिना. ताका लागून MLA जावचो पडटा. MLA जालो म्हणून आयज हांगा इन्स्पेक्शन हे जाता. पूण आमी हांकां सांगपाक सोदता की ही स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावपाचें ना. हे 100% आमी डेमोलिश करतले. आमचो आमदार आनी आमी ज्या लेवलार वचपाक जाय त्या लेवलाचेर वयतले. हांगा म्युन्सिपाल्टी कितलेय तांकां प्रोटेक्ट करपाचो ट्राय करूं. हांगलो जो MLA आसा स्थानीक जोशुआ जो BJPचो MLA आसा त्याच्या बापायन म्हाका दिसता फ्रांसिसान तेणे हांगा वोटिंग कार्डां केल्ली आसतली कित्याक ती म्हणटा 40 वर्सां जाली. जाल्यार ही वोटिंग कार्डां आनी आतां तो तांकां पोसता. ही सगळी कॅन्सलेशनूय आमी करतले आनी स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती आमी मोडटले. मातशें तुमकां तुमच्या कडेन मागता की तुमी जे हांगा जे गव्हर्मेंट स्टाफ येयला जे गोवा पोल्युशन बोर्डाचो आनी आमचो म्युन्सिपाल्टीचो तेंच्याय कडेन तुमी क्वेश्चन करचे की तांकां हे 40 वर्सां कित्याक दिसूंक ना आनी ते फुडें कितें एक्शन घेतले. सर मातशें हांगा या तो हे घेता बायट घेता. सर आयज जे इन्स्पेक्शन काडला स्क्रॅप यार्डाचेर हाच्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता. कित्याक खातीर हाचेर एक्शन जालें जे म्हणजे CMन सांगलें बांगलादेशांतले जे मायग्रंट्स येता कोण कामाक येतात आनी तेंची वोटिंग कार्डां हांगासर आधार कार्डां हांगासर जातात हाचेर आनी आयज आमी पळयलें इन्स्पेक्शन चालू आसा इतले स्क्रॅप यार्ड हांगासर इलिगलिटीज चलता. हाचेर तुमचें एक्शन कित्याक जायना कित्या खातीर. आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा आनी ताका शोकॉज नोटीस आमी सर्व करतली आमी भितर नेसेसरी कितें एक्शन आहा तेंचेर आमी घेतली सगळी. टोटल कितली स्क्रॅप यार्डां इलिगली आहा ह्या वाटेन. आमकां हांगा एक आसा आनी सायडीक एक आसा 2 स्क्रॅप यार्डां कनेक्टेड तेकून आहा. तेकून बाकीची सगळी लिगली आहा. बाकीचे म्हणजे सध्या आमी 2 इन्स्पेक्शनां काडलेली आसा. इन्स्पेक्शन काडून येतो रिपोर्ट नोटीस काडून तांकां टायम दितले विदीन सर्टन पिरियड ते हे सबमीट करिना जाल्यार इमिजिएटली तेंचेर प्रोसिडींग चालू करता. डेमोलिशन ऑर्डर काडटलेत तुमी. ओके. आनी जे सामान सध्या जे हांगा स्क्रॅप आहा त्याचेर कितें एक्शन घेतले सील करतले कितें. सामान म्हणजे ते आतां आमची मेन शेडीचेर आहा न्हू. शेड जेन्ना हे जातली तेन्ना ऑटोमॅटिकली सामान हे जातलें. ज्या तरेन मनस परमान म्हटलें की स्क्रॅप यार्डाच्या फाटल्यान जो एक फेमस झर हा स्प्रींग हा हाचे खंय तरी सगळे विलेवाट लागलेली आसा. हाचे बद्दल तुमचें मत कितें आसा सध्या. तुमी आतां सध्या इन्स्पेक्शनाक येयलेले हांगासर. हय एज अ म्युन्सिपालिटीचे हे जे आहा पळय जे हांवें शेडीचे बद्दल हांव सांगूंक सोदिल्लें जे फाटले जे इलिगल डंपींग जाता पळय एक्चुली जावंक जायना पूण ते जाता ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. फाटली स्टीम हे करतले मेंटेन करतले. तेचेर तुमी सध्या तरी काय एक्शन घेवंक ना. इलिगल आमी कितें आसा तें पळयतलें न्ही कितें आसा तें शेडीचेर मेन आमी तरी अंदाजे कितलो पिरियड तुमकां लागतलो सगळो रिपोर्ट धाडिसर आनी इन्स्पेक्शन इलिगलिटीचेर काडीसर. ऑलरेडी म्हजो रिपोर्ट ऑलरेडी हांवें सबमीट केला ऑफिसान. सो इमिजिएटली ह्या विका भितर तुका नोटीस सर्व जातली. ह्या विका भितर. विदीन 15 days टू गिव द दिस थिंग. ओके. 15-20 दिसां भितर कितें आहा एक्शन म्हणजे प्रोसिडींग चालू जावं. योर गुड नेम सर. अमावंट बाहर ही रखो मैं किधर बाहर गए. हाँ हाँ ऊपर ही रखो कैमरा है उधर. साइन मैं बाद में कर दूँगा. ठीक है ठीक. रिकॉर्ड. ओके.
काय हा होते दाखय तुम्ही होते जर तुम्ही पळयत होते जळयला आनी थंयसर ऑलरेडी धुंवर येता तो तेका यातले ते पळय हा थंय ऑलरेडी उजो घातला पळय तो धुंवर थंय चालू आहा कळ्ळें थंय रिसंट तेंच्यांनी जळयला म्हणजे आयज इन्स्पेक्शन आहा म्हणल्यार काल राती तेंच्यांनी उजो घातला चलता पळय ऑलरेडी थंयसर धुंवर येता कळ्ळें आनी हें सगळें जळयल्लें आहा हें नोट कर बरय तेका लास्ट टायम हेल्थाचे हें बरयलां की नो बर्निंग म्हणून नो बर्निंग हे सायडीक कोण जळयतलो हांगा लोक हाडून जळयना हेच जळयतात At the time of inspection, no. हय एट द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन म्हणटा ते न्ही पळय एट द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन जळयला म्हणून घाल उजो येता धुंवर येता थंय आनी हें दाखय हें पळय कितें तें हें म्हापसा हे फाटल्यान सांगपाक सोदता स्वाभिमानी म्हापतेकार आपणाक म्हणटात आनी म्हापसा राखपाचे व्हडले व्हडले स्लोगन दितात जे MLA आसूं ना जे लोक आसूं हे पळय हे तुमच्या म्हापसा ही म्हापसाची तुमच्या परिस्थिती ही म्हापसाची इमेज ह्या ऑफिसरांक मात तरी लॉस दिसपाक जाय हे म्हापसा करून दवरल्या पळय तेका मात तरी लॉस दिसपाक जाय हे सगळे बायोमेडिकल हांगा पळय हे अशें हँडल करपाचें हय पावसान वयल्यान वयता जालें आणि एक आहे यार भी 5 और ना चल तेंका वचून ओ देवा वही है वो दूसरा है
खाली खाली सेम तोच सिरींज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिरींज आणि सगळे कॅमिकलाचे रे कंटेनर ते धुवच्या जे हांगा हाडटात ते हांगा धुतात ते सगळे कॅमिकल आणि मागीर हे विकतात लोकांक कितें लागत दाखय हे स्ट्रक्चर दाखय पळय हे केदी व्हडली बिल्डींग हांगा उबी केल्या ती दाखय दिसोनी लोकांक गोंयकार हांकां गरीब म्हणटा न्हू स्क्रॅपवाल्यांक हे पळय हे व्हडले बंगले बांदले हांच्यानी हांगा गोंयांत येवन हे गरीब सो कॉल्ड पुअर मायग्रंट्स हे आमकां डायलॉग येतात सो कॉल्ड पुअर मायग्रंट्स म्हणून तीन फ्लोर हां 3 फ्लोर एरिया कितली आहा ती पळय एक म्हाका दिसता 200-150 स्क्वेअर मिटर आहा म्हणजे बाब जेन्ना आमी पळयलो एक आमचो जो गोंयकार आसा ताका जर खंय तरी 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेवंक जाय जाल्यार घेवंक मेळना सगळें पेपर वर्क करचें पडटा आनी आयज आमी हांगासर पळयलां की येदी व्हडली बिल्डींग हांगासर हेंच्यांनी बांदला हाचेर तुमचें मत कितें हाचेर तुमी कितें एक्शन आमी एकाच लोकांक पोगो बिल झगडटा नाल्यार एकाच लोकांक आमी सदांच उलो मारता लोकांक की हे दोळे उगडा पळया तुमचो आमदार तुमचो MLA तुमचो कावन्सिलर नाल्यार पंच सरपंच कितें करता आयज तुमकां एक 300 स्क्वेअर मिटर सोड तुमच्या एक्झिस्टींग घरा सायडीक जर तुमी एक रूम काडटले एक टॉयलेट काडटले तुमच्या कडेन तुमकां 1000 रावडी आहा तुमकां 1000 टेन्शन आहा 1000 जाण तुमच्या दारार येतात आनी कंप्लेनी फायल करतात पूण हे जे व्हडले 3 माळ्याचे हांगा जातात इल्लिगल ते सुद्दां हांगा इतल्या देगेक हेच्या व्हाळाच्या देगेक थंयसर वॉटर लॉगिंग जाता आख्खें उदक येता तांकां कसलेंच टेन्शन ना म्युन्सिपाल्टीचो तेंचेर हात आसा MLAचो हात आसा आनी ऑफिसरांचो हात आहा पूण खंय तरी जेन्ना आयज इनलिगलिटीज हांगासर जाता स्क्रॅप जशें ऑफिसरान सांगलां की 2 स्क्रॅप यार्डार इनलिगलिटीज आहा आनी ताचेर खंय तरी एक्शन जातलें आनी डेमोलिशनाक काडटा त्याच प्रमाणे जे हांगासर येदी व्हडली बिल्डींग काँक्रिटान बांदिल्या हाचें डेमोलिशन जातलें हेचें जावपाकूच जाय कित्याक तेणे आतां त्यांनी जेईन सांगलां की हांगा तेणी इन्स्पेक्शन केलां म्हणून आमी ते इन्स्पेक्शनाचा रिपोर्ट कित्याक आमकां एक्चुअली तेंच्यांनी आफोवपाक जाय आसलें इन्स्पेक्शन करता आनी आफोवंक ना तेचे आतां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी पळयतले जर आमी सॅटिस्फायड ना आमी रिइन्स्पेक्शन मागतले तांकां जर ऑफिसरांक दिसता की आमी तांकां सोडटले आनी म्युन्सिपाल्टीक दिसता तांकां आमी सोडटले म्हणून जाल्यार आमी ह्या फावटी सोडपाचें ना हे स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश केल्या आमी रावपाचें ना कलेक्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आसा TCP मिनिस्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा तेजो हॉलिडेक गेला गोंयची हांगा पाड पडटा तो हांगा TCPचो प्रोटेस्ट आसलो तें खबर आहा तो थंय गेला तो गोंयान येवनी तेच्या कडेन आमी ऑलरेडी लेटरां केल्ली आहा सो हें फॉलोअप जो जावपाक जाय आनी जें डेमोलिशन जावपाक जाय तें 100% आमी करतले म्हापशेकारांक स्पेशली सांगता तुमच्या MLAन तुमच्या म्हापश्याची कितें अवस्था केल्या ती पळया आनी गोंयान पट्टे घाला नेक्स्ट टायम गोंयान पट्टे घालतना तेच्या फाटल्यान भोंवतना हे तेजे नारे दितना मातशें चिता विचार कराय तुमची परिस्थिती कितें आहा आनी हे स्क्रॅपवाल्यांची परिस्थिती काय जे गोंयकार आमकां सांगतात थोडे की हे गरिबांचेर आमी अटॅक करता हे गरीब न्हू हे गरीब जाल्यार इतली एरिया हेंच्या कडेन आयज म्हापसाच्या असल्या सिटीन येदी व्हडली एरिया कोणा कडेन हाडची ना आमच्या श्रीमंतांतलो श्रीमंत गोंयकार आहा तेच्या कडेन येदी व्हडली एरिया नासतली आनी येदे व्हडले घर नासतले सो हांगा गरिबी कांय ना फक्त ते लोळके कपडे घालतात बुरशे रावतात म्हणून ते आमकां गरीब दिसता आनी गरीब ते दाखयतात आनी गरिबी कांय ना 3 माळ्याचो बंगलो आसा आनी 1000 स्क्वेअर मिटर जागो तेंच्या कडेन आहा हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय पूरा प्लांट कसं म्हणतात
हे पळय हे आयज हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करता कितें हांगा जे कंपनीज आसा गोंयान जे फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा हे कंपनीज हे जे तेंचे बायोमेडिकल वेस्ट आसा ते वेस्ट कोणाक दिता तो खंय ट्रीट करता आनी ते खंय वयता हेजो रिपोर्ट ते दवरतात. गोंयांत तुमी कंपनी हाडल्यात जागो आमचो घेतलेत नोकऱ्यो आमकां दिवंक ना उदक आमचें घेतात वयल्यान हांगा गोंय तुमी पोल्यूट करता आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदोन आसा अक्षरशा न्हिदोन म्हटल्यार न्हिदोन आसा. फुकट बसोन प्रत्येक ऑफिसर सॅलरी घेता फुकट बसोन तो WRDचो जावं नाल्यार तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जावं बसोन न्हिदोन एसीन बसोन पगार घेतात. हे पळया हे कितले आमच्या जिवाक हानिकारक आसा. एके वाटेन सरकार स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली सांगता स्वयंपूर्ण गोंय जाल्यार तुमची आमची शेतां तुमी पाड घालताल्यात भितर सगळे केमिकल सोडटाल्यात आनी आमकां सांगताल्यात स्वयंपूर्ण जाय म्हणून. हे तुमच्या दोळ्यांनी पळय कितें तें आख्खे कॅमिकलाची पोती फूल कॅमिकल सगळे कॅमिकलाचे कसले कसले बाटल्यो आहात. आनी आयज तांकां खबर आसा की आमी येतले हांगा इन्स्पेक्शना तेका लागून हे सगळे तेंच्यांनी जाता तितले तेंच्यांनी अरेंज कित्याक ह्या डिपार्टमेंटांनी म्युन्सिपाल्टीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान TCBन तांकां भरपूर टायम दिलो. चवथी पयली कंप्लेंट जाल्ली चवथी पयलीची कंप्लेंट आतां मेरेन ऑलमोस्ट तांकां 1 म्हयनो तेंच्यांनी दिलो. हे सगळे तेंच्यांनी मातशे जाग्यार उडोवपाक नाल्यार जर डायरेक्ट रेड पडलेली जाल्यार हे कितें आसपाचें पळय हे पोटल्यो सुद्दां नासपाचें आनी सामकें अक्षरशः कितें आसतलें तें तुमकां कळटलें आसलें. हांगा आतां हे गुळयो आमकां मेळ्ळा. हे बायोमेडिकल वेस्ट इतले डेंजरस आनी हेका लागून कुणय व्हडलो तेंच्यांनी प्लांट सुद्दां घेतला जाल्यार हे खंयच्या कंपनीचे सेंटूर. आतां सेंटूर ह्या कंपनीचे हांगा गुळयो मेळ्ळा जाल्यार सरकारान हे तुमी कलेक्ट करपाक जाय. आतां सगळें सॅम्पलूय कलेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुमच्या ऑफिसरांक आपय हें सगळें कलेक्शन आयज जावपाक जाय. ह्या कंपनीकूय नोटीस वचपाक जाय की तेचे गुळयो हांगा कशे येयले इन्क्वायरी जावपाक जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमी सिरियस मातशें सिरियसनेस दाखया. इतली वर्सां सिरियस तुमी नासले गोंयची पाड घातल्यात. हे कंपनीचे हांगा येदी व्हडली कंपनी आहा हे कंपनीचे हांगा गुळयो कशे पावले ही सगळी सॅम्पल आयच्या आयज कलेक्ट करपाक जाय. आमी आख्खो दीस रात कितले रावपाक जाय आमी रावतले. तूं तुज्या कोण सॅम्पल कलेक्शन कोण स्क्वॉड आहा तेका आपय जाल्यार आपय कित्याक हें वचपाक जायना हांगांतल्यान. हें आख्खें सगळें गुळयो ग्लावज ती सिरिंजीस सगळें आहा तें कलेक्ट जावपाक जाय. उदकाचे सॅम्पल आयज कलेक्ट जावपाक जाय. सेंटराचो फोटो मार. सामान ना ना अजून टॉप हे एमटी ना रे पावडर बिवडर सगळं लागला. हे पळय हे पळय हे पळय एक म्हणून दिल तांकां न्हू हें करपाक कट करपाक.
बायोमेडिकल वेस्ट हांगा येवपाकूच जायना इम्पॉसिबल हांगा येवच शकना तो सर मातसो येदो घ्या हे एमटी जाता हा पळय वो तेचो सब मार खाली है सर वो खाली रहता है उसमें कुछ भी नहीं रहता अब ऐसा खाली मत। रहता है आता मरे फूल कुछ भी नहीं रहता उसमें दवा नहीं रहता खाली रहता है और रिजेक्ट हो जाता तो माल आता है हे निकाल के दिखा थोड़ा हे निकालो गुयो कोणाक देता आसा तेच रे गुलियो खाली हा म्हणतात ना गुयो हांवें पडलेले हा. एक हे पळय टॅबलेट इथं हांगा हा वो रहता बच्चे लोग का दवा रहता वो रहता हे पळय ये निकाल थोडा ये निकालो गुयो आसा भितर हां पडला तो आणि हांगा गुलियो खंयचे पडली पडली सकल पडली अरे कळना कितें कितें सारण दिलें मारता पळय कंपनीन बी ते भायर उडयता हे पळय हे कितें चुकोन बिकोन चुकोन बिकोन हे कितें हा एमटी हा म्हणटालो मरे हे कितें चुकोन बी येयला आसतले जाय चुकून काय येतले चुकोन हांगा कांय येना चुकून काय ना तें हे पळय हे पळय चुकोन इतले येनात येवकूच जाय आनी ते सगळे आमची ना ना आमची हे कितें भरतना हे जाता पळय ते मागीर रिजेक्ट करता काय ना आमची हे पळय भरलेले कितले जाय घे धर हे पळय घे ती पिंक कलर आसली ती खंय पिंक कलर आसता पिंक कलर घे हा घे दी फोटो मारा आणि थंय सिरिंजीस बीन आसले हय घे ही पळय धर खंयच्या हॉस्पिटलान हाडटा ते मारून खंयच्या हॉस्पिटलान हाडटा ते हॉस्पिटलान धाडी नाही ना हाडटा खंयसून रे हे कंपनीसून हाडटा कंपनीसून घे हे पळय परत रिसायकल जाता हे बघ पिंक अनेक मी मरे खूप आहे रे त्यांच्यानी क्लीन केल्यार ते त्यांच्यानी एक महिनो त्यांना दिला पळय त्यांच्यानी हे केलं ते त्यांना लेटर जाऊन एक महिनो आलो न्हू आता ते सगळे अरे सगळे ती बेरला तही देतात ना एमटी आधी ती रे एमटी हार ती ग्लुकोज ती एमटी आधी करायला मग येवकून गेले सगळे मेळटले पळोवंक राव ते आयडी दाखयता तुका जाय जाल्यार पळय अरे त्यांच्यानी कितें केला आयक सिस्टमॅटिक हा सिस्टमॅटिक म्हणजे एक म्हयनो तांकां दिलो न्हू टायम सो तेंच्यानी कितें करपाक जाय तें हें केलां पूण तरी तेंचे ट्रेसीस मेळटा ते पळय हॉस्पिटल दिसाय कशें कळना लास्ट येतात ते रिसायकल परत हे करता ते होय रे Sorry, I'm busy again. प्लेस प्लेस बसले का बाहेर नसतं फोटो घेतले मरे आमी कितें जाय कितके जाय फोटो तो घेतले मरे आमी कितके जाय फोटो घेतला मरे आमी घे फोटो घे ना ना तो सांग ना घे हांगा तिथं फोटो पैशाचे सारखं बाहेर बाहेर
कितले आतां विचार तांकां ते बरें आमकां रिपोर्टान जाय म्युन्सिपालिटी तर लेबर कितले आसा तुम्ही पयला तुमचे रिपोर्ट आसा लेबर कितले घेतला लेबर तेजी कामां आहा पळय हां ते तितलेच आसा ना कितले टोटल लेबर हांगा कितले लोक रावता बी ते पयला तुम्ही रिपोर्टान घातला या गोंयान आयज कसले कसले एक्टिविटी जायत आहा स्पेशली स्क्रॅप यार्डांच्या थ्रू सो हें नोट करून घे की कितले लेबर रावतात कोण कोण आहात त्यांचे आयडेंटिफिकेशन जावपाक जाय तांकां वोटिंग कार्डा जर हांगा दिले जाल्यार कोणे दिले कशी दिले त्यांचो पुलीस रिपोर्ट त्यांचे नेटिव्ह स्टेटाच्यान सगळे रिपोर्ट जाय आमकां हेल्थान दिला मात तेंच्यांनी कितले ते दिवून ते हाडले न्हू? ते हेल्थाचे ते आहा ते ना ना कितले नंबर ते आमचे फाल्यां आतां काल सीएमान सांगला न्हू की स्क्रॅपेडन सगळें मेळटा म्हणून सो आमकां आतां फुडें वयता जाल्यार ताका दाखोवपाक जाय न्हू आनी सगळो रिपोर्ट तुमी सगळ्यांक मागीर तो दिया फुडें तुम्ही डीजीपी पासून पावपाक जाय हांगा सस्पेक्टेड लोक आमी 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 दितले सस्पेक्टेड लोक हांगा रावता म्हणून हां तुमी ते लेबर कितले मागीर ताका विचार कोण आहा तो ओनराक किनायचे ते रजिस्ट्रेशन आहा तेंचे कितें आहा ते पळोवंक जाय तुमी ते हेल्थाचे चेकले न्ही ना 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 तुमचे म्युन्सिपालिटीचे म्युन्सिपालिटीन लायसन ट्रेड लायसन नात न्हू तेंका लायसन्स ना सो त्याच भितर ते हांगा कोण आतां म्युन्सिपालिटी आतां म्युन्सिपालिटी ज्युरिडिक्शनान कोण रावता तुम्ही कितें करा जाय जाल्यार पुलिसांक बरया हांगा येया हांगा तेंचे सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन करा आसा ना तो रिपोर्ट काडून आमकां रिपोर्ट जाय की आमी हेंच्या जिवाचेर आमचें गोंय सोडपाक शकना फाल्यां जर आमचे फाल्यां भुरग्यांचे रेप जालो मर्डर जालो कितें जालो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा म्हाका दिसता तुमकां फरकूच पडना तुमच्या फॅमिलीचे रेप जालो मर्डर जालो म्हणून हें सगळें चलयल्यात तुमी इतले इनह्युमन जाल्ले आहा तुमी एकूणच 30 जण झाले. एक जाण घराचे काढल्या न्हू तो मागीर चॅलेंज केला तर मागीर स्टेज उजो रावतली एका फ्री आणखी तेका डायरेक्ट उडोवन तेका तुमी सांगतली कितें केलें तें आमकां खबर ना आनी तूं तो रिपोर्ट करतलो पळय आतां तुमी रिपोर्ट करतले हांगा 2 एंटिटी आसा एक आसा तेंचो बिजनस एक्टिविटी तेचो सेपरेट रिपोर्ट वचपाक जाय घर आसा इलिगल तेचो सेपरेट वचपाक जाय फाल्यां मागीर खंयच्या कायद्याच्या थ्रू मागीर ते स्टे येयले हें येयलें तें आमी आयकून घेवपाचें ना हांगा हो बिजनस आसा एनजीटीची ऑर्डर आसा स्क्रॅप यार्ड येवपाक जायना स्क्रॅप यार्डाचो सेपरेट रिपोर्ट जावपाक जाय आतांच सांगता तुमकां तुमी आमच्या कडेन मागीर गेम करूं नाका थंय हांव तुमकां म्हाजो कितें आहा तो रिपोर्ट ना तुमकां तुकांय सांगता हांव कित्याक तुमी बरे स्मार्ट जाल्ले हें करपाक तुमकां खबर आहा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें सो आमी तुमकां सांगता आमकां स्क्रॅप यार्डाचो सेपरेट रिपोर्ट जाय तेचो मागीर वयल्या घरांचो कितें आहा तो सेपरेट रिपोर्ट तो सेपरेट रिपोर्ट हो बिजनस एक्टिविटीचो सेपरेट जाय कित्याक एनजीटीच्या ऑर्डराच्या थ्रू आमकां ते डेमोलिश करून घेवपाक जाय तुमच्या ऑर्डरीनुसार तुम्ही एनडीची ऑर्डर कोट करा कळ्ळें न्हू ना धाडटा तुमकां ती ना जाल्यार तर मागीर कितें हाडलें आमी आमची वचना दिसतलें मागीर झालं मरे टेम्पल कोण घाले आपल्याला म्हणा डिस्चार्ज फॉर्म हांगा अपस्ट्रीम नाका हांगा पावस पडटा पळय जेन्ना पावस पडटा तेन्ना उदक खंय मेरेन येता तुमकां खबर आहा आम्ही जाय जाल्यार अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम सॅम्पल घेतले. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सॅम्पलां तुमी घेयात भितर तेंचे जे कॅमिकल उदक जे लीक जाला त्या लिकाचे आमकां सॅम्पल जाय रिचाचे हांव दाखयता तुका यो दाखोवप मागीर ते कोण खंय वयता तर जमनीनूच वयता न्हू ते खंय ते पोना वयता खंय ते कितें हा वॉटर प्रुफींग घातला पोना ते खंय वयता मागीर ग्राउंडार हांव दाखयता तुका यो दाखयता यो म्हाका ते सॅम्पल घेतलेले जाय
तशें सॅम्पल सॅम्पलां तुमी सगळीं घेवपाक जाय. हांगा कितले केमिकल कितें जालें तेची सॅम्पल घेवपाक जाय. लिमिटे घेता पीवीचे घेतात ना सगळे ए टू झेड पोल्युशनाचे हांगा सॅम्पल जाय. हांगा ग्रावंड वॉटरांच्यान खंय वयतले जमनीन वयतले घरानूच वयतले न्हू. ते झऱ्याचे ताका लागून झऱ्यान पावता येना तेनी घरान पावता घरान पावता इतलें उडयलां तें घेयात तुमी. तें हें ना. आता ग्राउंड टेबलान खंय वयतात पावसान हांगा मेरेन उदक येता सगळें. हें बुडटा सगळें. ते सॅम्पल जाय म्हाका. हांगा कितें लीक जालां आनी कितें ग्रावंड टेबलान वयता पळय हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लागता. तुमकां एअर वॉटर ग्रावंड सगळें लागता. तो हें सॅम्पल घेवपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली की स्ट्रिमान कितें वयता तें. फाल्यां कोणूय ग्रावंडूय फाल्यां सेल्फ स्ट्रीम ना आनी पोल्युशन केलें जाता तर हें कितें हें खंय वयतलें. हें आमच्या बांयांनी वयतलें झऱ्यांनी वयतलें. हे सॅम्पल कलेक्ट जावपाक जाय. आमचे हायर ऑफिसरांक विचारून हांव विचार फोन मार दाखय फोटो धाड फोन मार आतांच फोन मार तेका विचार की हें जालां हें सॅम्पल घेवंक काय नाका. कसले कितले दाट केमिकल आहा ते पळय. सॅम्पल आमकां आयजूच घेतलेली जाय. आमी वचपाचें ना म्हणलें. तुम्ही तुमचो कायदो काढा. तुमचो एअर क्वॉलिटी कायदो वॉटर क्वॉलिटी कायदो सगळे एक्ट काढा. त्या एक्टान कितें बरयलां तें वाचा. इट इज नॉट ओन्ली की स्ट्रीम आहा थंयसरूच सॅम्पल घेवपाक जाय. एनी पोल्युशन इज पोल्युशन आनी तेजे सॅम्पल हांगा कलेक्ट जावपाक जाय. तेची ऑफिसर ना केवढे काय दोन्ही म्हाका ओके दोन्ही माहिती सादी जनरेटराची ऑयल जर खंय एका कोणागेर जनरेटर आहा ते ऑयलीचो रिपोर्ट दिवचो पडटा तुमकां. धाकटे ड्रॉप पडटात एका बाटलेन कलेक्ट जाता कट्टेन ते. मागता काय ना रिपोर्ट हॉटेलां कडल्यान हेच्या कडल्यान मागीर आनी हें कितें उदक न्हू तें केमिकल म्हणून नॉट उदक. त्या वेळेला भितर म्हणजे कितें आसा तें भितर खबर ना तेजे सॅम्पल घेवंक मेळटा तशें. वॉशिंग म्हणजे तेजो स्क्रॅप यार्ड येता भितर स्टोर केल्लें वॉशिंग लीक जाला सगळें. लीक जालें म्हणजे तें हें जालां. स्क्रॅप यार्ड हाडला पळय स्क्रॅप हाडला पळय तो स्टोर केला थंयच्यान मागीर तें सगळें हें जालां फ्लो जालां तें. हांचे ग्रावंड टेबलान वयता. हय हय एक मिनिट शेकडा कडेन गरज आसा आयडेंटिटी दिवपाक म्हणजे कितें तूं व्हिडिओ काडटा अरे म्हाका रायट आसा आमचें घर तुजें घर हय तुजें मरे घर. हय नांव कितें तुजें. केक जाय हा केक जाय नांव विचार तेका ऑफिसर. ऑफिसराक विचारून तूं कोण रे विचारपी ऑफिसराक तूं कित्याक विचारता कंप्लेनंट. वी आर कंप्लेनंट नो कंप्लेन गो. हा If you are a complainant, complainant go. You don't inquire with the officer. Don't inquire with us. You don't have right to ask. We are complainant. Ask with the officer. You don't have any right. You don't have any right. We are complainant. You don't have any right. We are complainant. You don't have right. We are complainant. I know you are a complainant. We are complainant. Okay? हे पळया ना हे दिसपाक जाय बरें आलें. येवकूच हा बाबा उलय 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 तूं सदीत उलय जाल्यार आमी उलोवंक हा बरो उलय म्हाजें गोंय जाय तो उलयत ना. तेका कितें आहा तेजें करून दी न्हू. अशें कित्याक सांगता तेका तुजें कितें काम करतात करून दी न्हू. करून दी न्हू. आसूं
आणि एक सांगपाक सोदता ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान फाटल्या 100 वर्सां पयलीं असल्याच हांगा स्क्रॅप यार्डांनी तलवारींनी मारामारी जाल्ली, तकली फोडलेली, हांगा व्हडलो मॅटर जाल्लो, तेंचो व्हिडिओ एका न्यूज चॅनलाचेर आजून मेरेन अपलोड जाल्लो आहा. थंय कितें जालां कितें ना तें ही सगळी सीएमान इन्क्वायरी करची. ही स्क्रॅप यार्ड हांगा कोण रावता, हांकां बंगले बांदपाक कोणी दिले, हेचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाचें आनी हे मनीस कशे उलयतात आनी कशे गोंयकारांक ट्रीट करतात, तेंची दादागिरी कितें ही एक्सपोज जावपाक जाय. कित्याक हेच मनीस हांगा क्रिमिनल एक्टिविटीज करतात, हेच मनीस हांगा क्रायम करून घेतात आनी हेच मनीस हांगा क्रायम करतात आनी गोंयचें नांव पाड करतात आनी स्वताक गोंयकार म्हणटात. ते कशे चाळवतात ते पळय ऑन कॅमेरा. या माध्यमांतल्यान मनोज भाई तुमी आतां आमच्या म्हापशेच्या आमदाराक कितें सांगूंक सोदता? म्हापसाच्या आमदाराक इतलेंच सांगपाक सोदता की तुझे जे हनीमून पिरियड आहा पळय तो काबार जाल्लो आसा. तुज्या म्हापसान जितले इलिगेलिटी जाता तेंचेर आमचो MLA कंप्लेंट घालतलो. MLA टू MLA कितें जावनी तुमी आमकां सांगलेले निवडून येया, मागीर कितें ते गोंय सांबाळ. ह्या फावटी आमी निवडून येयला, गोंय कशें सांबाळपाक जाय आनी तुमकां कशें लायनीर हाडपाक जाय ते आमी हाडटले. आनी हे जे हांगा बोवाळ मारता पळय हेंचे हे स्क्रॅप यार्ड इल्लिगल जे आहा ते डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावपाचे ना. 100% डेमोलिश म्हटल्यार डेमोलिश जातले. म्युन्सिपालिटीचो कॉर्पोरेटर, कावन्सिलर नाल्यार MLA कोण सपोर्ट करता तांकां खंय व्हरपाक जाय ते आमी व्हरतले मागीर. त्याच प्रमाणे हांवें जे पयलीं सांगलां जे इनलिगलिटी चलता व जे बिल्डींग जे बांदलेली आहा पळय ती इनलिगल आहा खंय तरी हाचो रिपोर्ट येयल्यार रोखडो डेमोलिशन काडटले. काडपाकूच जाय तेंच्यांनी, काडपाकूच जाय. आतां आमी तेंच्या कडेन ऑफिसरा कडेन मागला की त्यांनी 2 तरेचे रिपोर्ट करपाचे, एक घराचो आनी एक बिझनसाचो. कित्याक ते एवरी टायम हे म्युन्सिपालिटी कायद्याचो मिसयूज करतात, तांकां प्रोटेक्ट करतात. कशें कोर्टान वचपाक जाय, कशी स्टे हाडपाक जाय सगळें शिकयतात. आनी हेका जिम्मेदार हे ऑफिसर आसा, कावन्सिलर आसा, म्युन्सिपालिटी सगळ्या. सो हे कशें इल्लिगल बांदलात आनी हे कोण येयल्यात, हांगा कोण रावतात हेंची सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेंचे नेटिव्ह खंयचे, हे खंयच्या गांवांच्यान येयल्यात, थंयच्यान कितें करून येयला ही सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. ही जी दादागिरी करतात हेकाच लागून गोंयची पाड पडले. हेंची इन्क्वायरी जावना म्हणून आयज पाड पडले, म्हणून आयज पाड पडले, म्हणून आयज पाड पडले. हांव पुलिशेक सांगता की तेंच्यांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची. हांगा कितें पाड घातले, हांगा कितें इल्लिगल एक्टिविटी करता, कोणाक दवरले ही सगळी जावपाक जाय. आनी ह्या मनशाक जाल्यार स्पेशली व्हरून विचारपाकूच जाय की हो आपले घर म्हणटाले, हे घर ताका बांदपाक कोणी दिले आनी हे कामगार कोणी दवरले, इन्क्वायरी जावपाक जाय. हय ते इन्क्वायरी कर. तू मातशें उलोवन वच, ते उलोवन जालें चलत लाग. तरी बडा केल्यार जायना. सगळे जाग्यार तुजे बडा चलचे ना. सगळे जाग्यार बडा फोकस घेता. कॅमेरा लायले, युट्यूब लायले, पयशे खावंक चल्ले तुमी. आरजी म्हणटा चंदा घे रे, चंदा वचोन आमचे कडल्यान चंदा घेवपाक येयला स्क्रॅपकारा कडल्यान. गांवांक ना तुमकां भायरसून चंदा म्हणून स्क्रॅपकारा चंदा मागोंक येयला तुमी. भायल्यान चंदा पयशे मागले तेय बरे मरे. भायल्यान सेटिंग करून पयशे मागता ते सांग मरे. जाले फोकस. चल आनीक घे, जाय तितको घे. चल तू इतको पावरान आसा आमी सांगा. ऑलरेडी आहा जजमेंट डेमोलिशन डेमोलिशन सगळें आहा. तरी पण जायना. हय स्प्रिंगाची एक घे, हांगा एक घे. गणपती पुढे धरले गे ते शेतांनी जाले शेताक पिड्ड्या आला ती पळय तुका. हांगाय घे, अपस्ट्रीमूय घे. अरे शेतान पळय घाळे पडटा पळय, थंय लाशी मुततात पळय, तोऱ्याची घाळी पडटा पळय, ती तोऱ्या फकता म्हणटा पळय, तेजे घाळे जाता पळय ते वचना म्हणटा ना ते शेतान काम करता पळय, उदक सगळें शेतान वयता. गाणी हॅलो देखील बरं झाले आवडत.
आम्ही पहिली पावले मध्ये इथे मुन्सिपल नाही तर तुम्ही ॲक्शन पाण्याला पाण्याचं मर्डर केलं हो माझं हो प्लॉट कोणाचो सर्वे नंबर कोणाचो कोमदात प्लॉटार थंय चल्लां सगळें कंपनी जाता गेल्या नोटीस सगळ्यांक मारूंक कोमदाताक धाडली नोटीस तुमी नाही रे तुम्ही काय करू नाही धाडटले काय ना वचून बसच्या पडत करतो सर्वे नंबर बीन सगळं घालला मरे भितर सर्वे नंबर म्हाका एक्चुअली मेळना मग तुमकां काडपाक जाय प्लॅनार बसून तुमच्याकडे प्लॅन हा काय ना म्हापशाचो तोच रिपोर्ट हां तो रिपोर्ट तो सीओ कडेन न्हू तुज्या रिपोर्टान आसपाक जाय यू आर जेई तो इंजिनियर विदाउट सर्वे नंबर हें आसपाक शकना तुवें सर्वे नंबर दिवपाक जाय लँड बिलोंग्स टू 114 कोणाच्या नांवार हें सगळें भितर आसपाक जाय डिटेल दिला न्ही हां ती डिटेल दिवपाक जाय ताका इतलो टायम लागोंक जायना 1 मिनटान आतां सुद्दां तूं प्लॅन ओपन करी जाल्यार तूं कळटलो सर्वे नंबर खंय आहा तो एप सुद्दां आहा एपाचेर सुद्दां कळटलो सर्वे नंबर खंय आहा तो मेडिसिनल स्प्रिंग आनी वाट घातली फेमस मरे खावपाक येताले व्हिडिओ रिकॉर्डेड काहीच वर्सां जालीं खंय तांकां हांगा म्हणजे कांयच नासलें हांगा घरान घालले आनी हे पळय मरे कितें आता फुडें फुडें हांव फुडें फुडें पावतले मरे पावतले कोमदात जागो मरे हो आं म्हापशेकारांक हांगा प्लॉट ना रावपाक वयर फुकट नगरी घेतली ती घेतली मरे मागीर म्हापशेकार निवडून हाडिता ना रे आं गोंयान पडटा घालता लागले हां मार्केट ना जागो ना कांय ना
न्हावपाक जाय जाल्यार काय बरं हांगा आं आणि हे बी दिसना. झाले म्हणा काय वॉर्ड झाले वॉर्ड झाले चालू आहे चालू आहे सॅम्पल घेता ते घे ते भरपाक काही प्रॉब्लेम किती बरोबर क्लियर दिसता सर असं तुम्ही त्या वाटेन मातशें हें आमकां बॅकलायट येता घेतना मागीर हय घेतना हय घेतना अहें राव मातशें हें करतना ड्रॉप घालतना कित्याक बॅकलायट येता फूल थंयसून दिसतालें क्लियर ना मागीर तूं म्हाका हांगा थंय राव म्हणून हांव जाणा न्हू ते वजन स्लॅपासून पडटा आणि ते बाटल्यो पडटा पळय तेजे देवली ते ते चेक करपाक चेक करा तुम्ही करा चेक काय ना बारीक कितें आलें भरपाचें हांव भरून दिता ती भरून दिता हांव दिता ती ती भरून दिता घे आणि ते आमचे फुडें सील करता ती भरून दिता बाटल्यो ती आम्ही ते तुमच्या फुड्यान सील करता सील करून बेश्टे तुम्ही बॉटल व्हरतले कितें नाका तुमच्या फुड्यान सील करून आउटसाइड नो आउटसाइड आमले अकोमोडेटिव्ह करा लंबू करा हॅलो जाने जाने चल चल असं सर हांव करा सोडा प्लास्टिक एकच घेऊन कलवाय पुलिशेन हय सर पावलो 2 मिनटां थंय था ओके सर येस प्रोडक्ट म्हाज्या वांगडा आहा सर एक मिनिट दोन्ही घेता सर एक मिनिट थँक्यू ती दाखव तुका नंबर अंदर ले ले अंदर ले बरी केस गावल्या हे मातशें घेवया न्ही हय हे घेवया एकूच सॅम्पल बरी केस आहे कुछ बनाया ही नहीं तो कॉपी थे वो भी सील मार के सैंपल ले जाने सील मारे नसताना कशे आमच्या पुढ्यान सील मारा आणि व्हिडिओ प्रोसिजर असं आम्ही करतो अपना कैमरा चालू हॅलो हां सर लागीं आसा हय सर पावलो फोन केलो डिवायसीन म्हाका आत्तां
2 मिनटात हांगा पावता कोलवाळे एका ओके सर एकाक सुमार 15 मिनटां उरलें मला पावलो 15 मिनटान पावलो तो आमी 2 मिनटान पावले अशें ती पळय सब्जेक्ट मार्फत दी बेश्टो एक फोटो सेम सब्जेक्ट सेम आहा क्लासाचेर बरं तू सब्जेक्ट मारा धाडटा तुका स्कॅन करताय काय ना मागीर रावतो एक मिनट आमकां धाडटा राव 1 मिनट सगळे पेजी घे ना एकूच घेऊया वत मेल बट नोटीस लिस्ट फाटल्या खातीर हांव एक व्हिडिओ काडटा नोटीस वयची मरे हय ती तुका धाडटा फॅमिली कित्याक हां ती जाता या वयची शिवाजी आम्ही येतो बरें सुशेगाद धाडटा तुका मागीर धाड म्हाका बाटल्यात प्रेस जाता ते उदक देंवता ते उदक आनी कांय ना करूंक जाय ड्युटी सील मार्केट आसा मेन एड्रेस मिळता कॉपी टू तीन मेन एड्रेस सेम घेतलो
तुमचं हांगाचो ॲड्रेस कितें सध्या 15 अवेलेबल ना ते कितें आहा तो सपोज हांगेली त्यो मातशें बॅन करून घेवपाक धरू मातशें जाता ये अशें ना ಇಲ್ಲ
अनेक मागण्या नो देअर फ्रॉमचे पॉईंट घेतलं मॅडम फ्रॉम आता पाहिजे तो पॉईंट घेतला लोकेशन दिलं फ्रॉम होता डेट घालू स्टॅम्प मारतो स्टॅम्प मारून डेट घालतो डिस्चार्ज तिथे कार्बन आणि नाही हो कुचेले राहतो हय कुचले रावले ते जाले विचारता रे हे किती म्हणतात करा थोडे हे केलेले लोकांनी कंप्लेन केलेले चोल 1000 लोकांनी सिग्नेचर ड्राईव्ह केलेली आहे हांगा करा थोड्यांनी सगळे आख्या कुचेलकारांचे हेपे घालून आमकां गणपती बुडून आमकां गाणी गणपती बुडयता बरेच गडे घाण येता आनी येना ते बरोबर लागतो घराचे सोय वयता तेंचे घेवपाक कितें जाता ते गोंयकार हांगाना मुताना फक्त मायग्रेन लागता मुत्ता अख्खी स्वेज वाड्याची वयता मरे झरी ती बसून पळय मरे मे पळय तुमकां आसा जाल्यार कापासता ते स्क्रॅपर दिसता तुमकां इजी टार्गेट न्हू भायले दीस गेले ते इजी टार्गेट आतां विनायकर वरचे पडले ना कार्बन कार्बन ना 3 बरोबर ते लागतात हातीने भरता होता ना सारखे वैत येता ना ते फाटल्यान जाता आता ते एकूच मागतात
तुमचे कोण त्याचे तू मारता नाव कोणतं आपलं कंपनीचं असलं ना त्याच्यात घेवपाचें कंपनीचें नाव आसलें कंपनी केलं आहे ओके कंपनीचें नाव आमचें रेजिस्टर आसा नव भारत पासून त्यांच्या थ्रू सारकें सॅम्पलाचो ना हां सॅम्पल सॅम्पल केला यांची झाली युनिट झाली तुम्ही कोण एक युनिट किती घेतला हां हां लांब बरं आहे ना मला तुम्ही कशें करता नेवरा तीसवाडा तो पूरा घूम लेकर तुम्ही कॉपी नाव तुम्ही न्यूज असून बाई न्यूज हां खंयचो न्यूज गोंयचं पात्र हां गोंयचं पात्र गोंयचो पात्रांव एडिट येवचो ना मरे प्रॉपर येतलो न्हू म्हाजो येवकूच जाय सो म्हाका युट्यूबर सायन जावन आमचे येतले मरे कंपनी कॉन्टॅक्ट करते रेफरन्स थँक्यू रिपोर्टान
हे राहून द्या. घेऊ नका ते पडला पुढे आधी स्क्रॅप भरपूर आहे. ते नका तुमचे रोहन काय किती म्हणता टोमॅटो नाही टोमॅटो नाही. नाव किती इथे गोटने जवळ गोटने जवळ वाट गोटने जवळ टोमॅटो नाही. ना ड्राय झाला ना ड्राय जाता ते आता फक्त एक दो 8 आणणार एक महिना असतो होता माझे होय. एका दोनच केलं बरं ते विडिओ टाकले WHAS हे बरं अपस्ट्रीम वॉटर सॅम्पल ऑफ गोष्टीचा वाढ नियर हे घाल नियर स्क्रॅप यार्ड बिहाइंड पेट्रोल कुठे म्हणलं का त्याला करासोडा कुठे कुठे
बीन सील आहे ती. PUPHENI म्युन्सिपाल्टी होते रिपोर्ट करा होते सद्दां मरे अननोन लोक येतात आनी रावतात कोण दवरता तिच्या दवरता पळोवपाक जाय काय एवरी टायम आसता तो आतां बंद दवरता आनी दवरता कॉन्स्टेबल दवरता क्लियर करा एवरी टायम जे आसता एवरी टायम एवरी सिंगल डे नवीन नवीन लोक आसतात बरं आसतलें आमी तिथे एप्रिल बरें कोण आम्ही स्वतः तुमचे बेले